बिचोली हे टोटल परिसरात कितले कॅम्प्स केल्या एंड वो ड्युरेशन कितें कॅम्पाचो काय आमी परत प्रस्ताव हाडून दिवपाचो तुमकां? स्पीकर सर, म्हाका दिसता सबंद खेळाच्या बाबतींत पळयलें जर जायत जाल्यार भरपूर उत्सुकता आसता आनी तातूंत तुमी जें विचारलें पळय न्ही, तुमचे कडेन वाळपय हांगा सेंटर चलता आनी ह्या सेंटराक 221 भुरग्यां ट्रेनिंग घेता आनी 5 कोच आसता, 5 कोच इव्हिनिंग चल्लेलें आसा ट्रेनिंग 3 ते 6. ड्युरेशन कितलो कॅम्पाचो? रोज घेता काय ड्युरेशन म्हाका जाय? हे कोचिंग कितले टायमा खातीर? ड्युरेशन दिता, टायम दिता. कॅम्प आसता, इट कॅनॉट बी अ डेली वन. श्री अलेक्स लॉरेन्स. Sir, Dr. Rufin Mutter, he's a good friend of mine. No, besides the point, then he was fighting for Kampal Stadium. Kampal Stadium at tege tej bayar ani kai na. But what is important is what GFA sideline kurpak kai kelna mate. And second, Speaker sir, is the mind is very good. But there is one fear in the mind. Ami hausan fokat putputun ekut sangtai. Then BJPization means sogle BJP members who galna kan. There should be mix, there should be differences up na monge eku request. Speaker, kaba gota. CM go drag it. CM, I'm coming to the point. Sir, त्या मोंगलांच्या घोड्याक उदकान जसे संताजी आनी धनाजी दिसताले तशें ताका बीजेपी सगळे कडेन जाता ते हांवें कितें म्हणलें तें ताका मागीर एक्सप्लेन कर. ताका कळून नासतलो स्टोरी सांगात तुम्ही मागीर मागीर केन्ना तरी सांगता का तशें हाका प्रत्येक जाग्यार बीजेपी ताचे मेंबर कोण आहा ते पळय बीजेपी कितले काबा गोता व्हॉट इज माय माइंड रिलेव्हंट प्रश्न विचार रिलेव्हंट क्वेश्चन वाचिता GFA साइडलाइन अशें जावपाना तुका दिसना स्पीकर सर. सो आमगे रिक्वेस्ट कितें जेन्ना GFA वॉज देयर why it was required and if at all is required what was the thing at the GFA, what will be your assistance, will you continue, will you give more, what is the thing we would like to know? माननीय आमदार रजनाबाब सांगता की GFA साइडलाइन जावचे ना काय म्हणून. म्हाका दिसता साइडलाइन जावचे ना की म्हाका दिसता ह्या फुटबॉल कॉन्सिसामुळे अधिक खोलायेन सकयल वचपाक मेळटलें आमकां. आतांच म्हणलें आमी जवळ जवळ 5 सेंटर सुरू केल्लीं आसा. फुडल्या वर्साचो टार्गेट जो आसा आमचो 12 सेंटरां सुरू करपाचें आसा. जर तुमचे कोणाचो प्रस्ताव असो जायत न्ही जाल्यार दिवपाक येता. श्री बेंजामिन सिल्वा. GFDC घडपाक एक ही येवजण एकदम बरी आसा आमच्या सीएमाची. पूण हांव एक GFA मेंबर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. खंय तरी GFA साइडलाइन जाल्या हें तरी दिसता. एज ए मेंबर हांव सांगपाक सोदतां कित्याक हे मेंबर्स पळय घातले म्हाका दिसता खंय जाल्यार GFA वो फुटबॉल फेटर्निटी नेगेटीव जाल्ले आसा. हे मेंबर आसा ते थोडे बरे आसा, हांव सगळे म्हणना, एक 4-5 तरी बरे आसतले. पूण विचारपाक कितें जाय ना हे फुटबॉल कॅम्प्स पळय ऑर्गनायज करता ते म्हाका दिसता आख्खे फूल गोंयांत जावपा जाय आनी तेजे ड्युरेशन आख्खे वर्सभर आसपा जाय. हे 15 days कॅम्प करून कांय फायदो ना. तर हेजो विचार आसतलो. स्पीकर सर, GFA जी सेंटर सुरू केल्ली आसा ती वर्सभर सुरू आसा. ती ड्युरेशना प्रमाणे न्ही. गोवा डेव्हलपमेंट कौन्सिलान जी सेंटर सुरू केल्ली आसा ती वर्सभर चालू आसतली. ती अमक्याच पिरियडा खातीर न्ही. समर कोचिंग कॅम्प बाकीचे अशे कॅम्पा सारखे न्ही. आनी अजून तुम्ही म्हणले पळय न्ही GFA खंय तरी साइडलाइन जाता असो तुमचो समज आसा तो समज तुमी चुकीचो आसा धरचो न्ही. म्हाका GFA सगळे जे काम करता प्रोफेशनल बेजाचेर काम करता. आणि म्हाका फुटबॉल कौन्सिल जे आसा न्ही सकयल स्तराचेर नर्सरी जे म्हाका रिसर्च लेवलाचेर जे ल्हान भुरग्यांक धरून ताजे ट्रेनिंग घेवप अशा तरेचें काम GFDCन सुरू केलें. ऍड करता. हे बजेटाचें डिक्लरेशन आसा म्हणून हांव ऍड करता. ह्या डिक्लरेशना फाटल्यान वेगळो हेतू आहा. GFAचें काम वेगळें आसा. GFA बेसिकली इज अ असोसिएशन ऑफ मेंबर्स. फुटबॉल खेळणाऱ्यो टिमी ज्यो आसा पळय, क्लब्स आहा पळय, ताजी GFA इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी. GFA obviously cannot go down the line beyond the membership normally. ताजे मेंबर्स जे आसा ताजे पलीकडे वचपाक GFA व्हडलीशी शक्यता कमी आसता. थोड्याशा ते करना न्ही.
सेकंडली GFA कडे पैसे जे आसा पळय ताका थोडीशी मर्यादा आसा. त्यामुळे GFAचे फंक्शन इज एक्च्युअल कंडक्टिंग ऑफ गेम्स वेर फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल डज नॉट इंटरफियर. गेमी करून घेवपाच्यो जे आसता पळय ते रोल फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल इंटरफियर करना. तांच्या क्लबाच्या मामल्यान फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल इंटरफियर करिना. तो उलयता पळय ताणें जे GFAचे मातशें सायडलायन केल्ले भशेन जाता ते कितें म्हणलां, हे मेंबर जे आसा पळय ताजें म्हणणें आशिल्लें हातूंत चड GFAचे मेंबर आसूंक जाय आसले. दॅट कॅन बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन म्हणजे टू सो दॅट दे बोथ इंटर. बट गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलचें कामूच वेगळें आहा. इट इज टू डेव्हलप द फुटबॉल एज अ गेम. आणि फुटबॉल गेम गोंयान आयज बऱ्याचदा ट्रेनिंग सारकें नासल्यामुळे ग्रास रुटाचेर सारकें जायना. आतां उदाहरण वाळपयचें सांगलें 200 आनी कितें तरी भुरगे वाळपय GFA खंय पावतालो. हांवें इनॉग्रेट केल्लें तें म्हाका याद आहा. ते इनॉग्रेट केल्ल्यान ताका जो थंयचो वाळपयचोच एक भुरगो आशिल्लो तो म्हाका दिसता इंडियेकूय खेळलो आहा. म्हणजे आमचे पर्रा फॉर एक्झाम्पल बरे बरे फुटबॉल प्लेयर आसात. तुमच्या सालसेतीन प्रत्येक गांवांनी आसा फुटबॉल प्लेयर. ह्या सगळ्यांक त्या क्लबांनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. आनी बरीचशी क्लब पळय GFAचे आसा तातूंत भितर गोंयकारा पेक्षा फॉरेनर प्लेयर चड खेळटा. सो गोंयचो प्लेयराक एक मिनिट गोंयच्या प्लेयराक बेजीक ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग इतलेंच न्हय. फिजिओथेरपिस्ट इन फुटबॉलाच्या गेमीक बरेच मेडिकल हे लागता. ह्यो गजाली तयार करप. अकॅडमी सादारण अकॅडमीच्या हाजेर तयार करप इज अ रोल ऑफ GFDA. GFAचो रोल वेगळो आहा. म्हाका दिसता दोनूय क्लॅश जायना. दो देर आर सम एरियाज ऑफ कॉमनिटी. जर कोणाक मेंबराक दिसता की GFAक आनीक इन्वॉल्व करूंक जाय वी विल इश्यू इन्स्ट्रक्शन्स टू द कन्सर्न. प्रश्न श्री एक गजाल म्हाका दिसता कोण क्वेश्चन मार्क करूंक शकना की डॉक्टर रुफीन मोंतेर इज नॉट ही इज अ फुटबॉल लवर. प्रश्न श्री विश्वजित राणे. नो नाही ऑलरेडी 3-4 people have spoken over it. No, it's Vishwajit. No. Because sir, Within limits you have to ask. No, I have said no. Please sit. because sir, I would like to be permitted. I would like Mr. to has be already clarified. permitted to ask question 6. I don't know number only, not 6. LAQ number 6. Because I would just like to ask, I got the answer, a detailed answer from Honorable Minister regarding the industrial investment, steps taken to bring in industrial investment in the state. But one thing I would like to ask the Honorable Minister, apart from this, you have mentioned that, given me the statistics of number of companies, number of investment coming into the state, what has happened in the last year, growth, industrial growth. I just want to ask you, in the past, the government had a policy, we brought in the Verna Industrial Estate, Kunde Industrial Estates, and many other industrial estates, Pilen, which are doing very well. Has the government planned any specific industrial parks? Is it your, I just want to ask you, because nothing seems here, task force, when it happens and when it frames the investment policy, we'll see. But are you thinking of, or will you think of coming out with specific parks which are specific to a specific industry with specific exemptions within the framework of our what is allowed to us, so that we can attract industries to the state of Goa? Today we find, the reason I'm asking this question, Verna Industrial Estate was specifically started as Verna Electronic City, and today you find all types of industries which are good and which are also horrible, which need not be present in those industrial estates. So do you have a plan, or have you visualized that you're going to have some industrial parks or something like this with specific exemptions? आदल्या सरकाराकडेन म्हाका दिसता अशें प्लॅनिंग अशें कांय नाशिल्लें, आनी म्हणून वेर्णा जी सिटी आशिल्ली ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणून बाबूक खबर आहा ते सगळें, तातूंत आज तरेतरेचे बिझनेस आयिल्ले, इंडस्ट्री आयिल्ले आसात. पूण हे सगळे प्लॅनिंगाची गजाल उलयता आसतना एक गजाल सभागृहाच्या नदरेक हाडूंक सोदता की आदी कशा कशेच काम केल्ले कारणान हांगा हांव पयलीं उलयतां, सारके इंडस्ट्री येवंक शकले ना. आनी म्हणून आज जर आमी इंडस्ट्री हाडटले जाल्यार ताका आमी GIDCचो रेग्युलेशन रूल केल्लो आसा 2012,
आमचे ट्रान्सफर नॉर्म्स ठरतात, आमचो टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट जाल्ली आसा आनी हे हितूंतल्यान सगळे आमकां जर इंडस्ट्री बरे भशेन हाडपाक जाय जशें तुमच्या मनान आसा ते आमी हाडूंक शकतात. पूण आनी एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदतां की इंडस्ट्री जर भरपूर येतल्यो जाल्यार आमकां जागा ही उपलब्ध आसपाक जाय. आज सांगपाक दुख्ख जाता की SEZच्या नांवा सकल 38 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही खंय तरी आतां ब्लॉक जाल्ली आसा आनी म्हणून इतले तेंपाचे इंडस्ट्री येवंक शकले ना. ताजें एक मूळ कारण हें एक आसूं ये. जसं हांवें माननीय मंत्रीक एकूच प्रश्न विचारला. आय हॅव गॉट द डिटेल्स. I think Honorable Chief Minister, I just want him to just pay attention to this particular thing. Is we have seen the statistics you have given. Large number of Goans, non-Goans. What I'm asking you are simple questions. Will the government consider set? Now, to me just sangle, Mr. Shri Pratap Singh Rane was Chief Minister then when it was started the electronic city. After that, many Chief Ministers, industrial ministers came and went. We know what happened. What I'm only asking you is just a simple question. I don't want to get into too much of this. In view of the present situation and recession and downturn today, I'm not getting into your task force. I'm not getting to your task committee. I'm just saying, will you consider setting up in specific locations, specific industries, specific industrial estates, which can give clean jobs to the Goans with specific exemptions? Will you consider it? That's all I'm asking. नाही आमची आता टास्क फोर्स कमिटी आसा. ऐक ते आता त्यांचे 5-6 सिटींग जाल्ले आसा. आमी त्यांच्या रिपोर्टाची वाट पळयता. तातूंत सगळे गजाली तुमकां ज्यो कितें जाय पळय न्ही त्यो सगळे गजाली ती कमिटी आमकां दितली आनी म्हाका दिसता की आमी एक बरे प्रकारचे इंडस्ट्री कारण आमकां अनएम्प्लॉयमेंट पयस करपाक सगळ्या उद्देश तोच आसा. टास्क फोर्स येता तेन्ना येता मुख्यमंत्री विषय डिस्कशन तेन्ना सांगलेले कि we have not missed the IT spot as yet. So I just want a simple answer. Will you consider giving exemptions? That's the only way you can bring in industry to Goa. Forget about the task force. When it comes, it comes. But will you consider, in view of getting clean jobs for the boys, will you consider? That's all. Rohan Khote. Speaker sir, एक reply as on various notified incentive subsidy schemes are implemented to attract industrial investments in the state म्हणून बरयल्लें आसा. पयली इंडस्ट्री येता ताका सेंट्रल कडल्यान तेन्ना इन्कम टॅक्स तुका वेवर मेळटालो. लास्ट जेन्ना ऑनरेबल सीएम जेन्ना इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तुमी वॅट एक्झॅम्पशन दिवपाक स्टार्ट केले. 25% ओनली हॅड टू बी पेड, उरिल्ले तुमी सबसिडी जाताली. एकूच आसा बजेटान तुमी कांय प्रोविजन केल्लें ना टू अट्रॅक्ट इन्व्हेस्टर्स विथ वॅट ऑर एनी सबसिडीज. वॉट इज द पॉलिसी दॅट एक सायड तुमी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी मे म्हयन्यान करूंक सोदता, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आनी टास्क फोर्स इज ऑल्सो कमिंग इन. तुमच्या कडल्यान बजेटान कांय प्रोविजन केल्लें ना, कितें तुमी स्कीम दिवंक सोदता? हांगा स्किमी प्रश्न येना. आमी टास्क फोर्स पळय आसा तातूंत भितर सगळें आतां येतलें. आमकां प्लॅन करपाक जाय काय नाका? तुमी इंडस्ट्री जर हाडटली म्हणजे जाल्यार सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग करून काय पयलीं सारकें करून परत एकदां बट्टाबळ करून उडोवया. ऑफर करपाक कितें तरी आसपाक जाय न्ही. रिपोर्ट दिवनी न्ही. तुमी बजेटानूच कांय प्रोविजन दवरुना. बजेटा हांगा प्रश्न येना. बजेट कितें जाय हांगा कितें आमी डेव्हलपमेंट काय करना न्ही. सबसिडीज कसल्यो स्पीकर सर, प्री एझम्पटिव्ह क्वेश्चन. पयली इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फायनल जाली की मागीर त्या पॉलिसीन जे कितें आसा ताजी व्यवस्था जातली. एझम्पटिव्ह क्वेश्चन आन्सर कसो? ऑनरेबल स्पीकर, कशायचे कशें म्हणजे तुमी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट कशायचे कशें कितें कसल्यो इंडस्ट्री येयल्या कशायचे कशें म्हणना. माननीय आमदार विश्वजीत राणेन सांगले की इलेक्ट्रॉनिक सिटी आशिल्ली म्हणून आता कसली इंडस्ट्री आयले म्हणून ताणीच म्हटलें. तुमकां जाय तुमचो कलीग बाबू गोळेकारा विचारात, ताणें हाडल्या त्यो सगळ्यो. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लिनेस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट. लेट मी टेल यू दॅट. पयलीं थंय इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणून आमीच केल्ली, आमीच प्लॅन केल्लो, हांवेंच थंयसर हें केलें कित्याक लोकांक एअरपोर्ट लागीं जाय म्हणून. परंतु थंय मागीर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आयल्यो, त्यो क्लीन इंडस्ट्रीज आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना आसले तेन्ना तेंच्यांनी राशियो फार्मा म्हणून एक कंपनी घातलेली. तेन्ना आमी दोगांनी थंयसर इनॉग्रेशनाक आमी दोगांय आसले. जेन्ना तेवा चेंज जाल्ले, नाव नेम इज तेवा. नाव इट हॅज चेंज नेम, बट दे आर प्रोड्युसिंग
pharmaceutical is a clean industry. हो विषय जो आशिल्लो तो विषयाची माननीय कशी आमदार industry ना? विश्वजित राणेचो आशिल्लो तांकां ते सारखें ना अशें दिसता. ना तुम्ही कशा प्रश्नकाल संपला. इंडस्ट्री आम्ही बऱ्यो पुढल्या हाडलेल्या विषयाकडे या. शून्यकाल श्री राजन नाईक.